नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमका येवकार हा वर्षा आश्वेकर. सविस्तर खबरां आधी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रकाश वेळीप आणि मंत्री गोविंद गावडेन स्वताच्या फायद्या खातीर केलो उटाचो वापर. उटाकडेन संबंधित आशिल्ल्या गोकुवेद आणि हेर 5 संघटनांनी केला आरोप. प्रकाश वेळीपा आड दक्षिण गोय जिल्लो निबंधकाकडेन कागाळ. निमणे जेएमसीच्या दोतोरांनी आंदोलन घेतले फाटी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा घेतली बसका. माफीनामोचो वाद मिटलो. हेर मागण्यो जाल्यो मान्य. 2.5 कोटीच्या गुळये वखदा तस्करी प्रकरणात 3 स्वीडिश नागरिकांक अटक. गुळये वखदा विरोधी पंगडाची कारवाई. फुडलो तपास सुरू. कुंडय मासवाडो चोरी प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबावितांक 30 दिसांची पुलीस बंदखण ख्यास. दुबावितांक 4.5 लाख रुपयाचे फारायले भांगार. गोयात भायल्यो टॅक्सी एग्रिगेटर हाडपाक कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोचो विरोध. टॅक्सी व्यवसायात जर जाय पारदर्शकता, सांगता लोबो. आणि फोण्या दिसा उजडी व्यावसायिकांचेर अपहरण. मंगळारा दंपारची घडणूक. फोण्या पुलीस घेतात व्यावसायिकांचो सोद. आता खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या आश्वासना उपरांत जीएमसीच्या दोतोरांनी आपले आंदोलन फाटी घेतले. कालच्यान सुरू आशिल्ल्या बोबाळा उपरांत आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जीएमसीत वचून दोतोरांकडे बसका घेतली. ह्या बसकेत दोतोरांचे म्हणणे आयकून घेतले उपरांत मुख्यमंत्र्यान माफीनामाचो वाद मिटयलो. तशेंच तांच्यो हेर मागण्यो मान्य केल्यो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान जीएमसीत वचून आंदोलनाक बशिल्ल्या दोतोरां वांगडा बसका घेतली. हे बसकेत माफीनाम्याचो वाद मिटयलो. तशेंच जीएमसीत दोतोरांचे सुरक्षे खातीर पुलीस तैनात करप आनी हॉस्पिटलाच्या आवारात व्हिडिओग्राफी बंद करपाची दोतोरांची मागणी मुख्यमंत्र्यान मानून घेतली. निवासी दोतोरांच्या गार्ड संघटनेन आपले कडेन 7 मागण्यो दवरिल्ल्यो. त्यो आपणे मान्य केल्यात. तशेंच दोतोर रुद्रेशाचे बाबतीत जे घडले ते फुडें आनी खंयच्या दोतोराचे बाबतीत घडचे न्ही हाची आपूण खबरदारी घेतलो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. जो इश्यू चालू आशिल्लो ते हेल्थ आमच्या चीफ मिनिस्टर स्वता हांगसर येयले. सगळ्यां कडेन चर्चा केली आनी सगळ्यांनी मेळून ठरयलां की हो स्ट्रायक हेजे मुखार चलचो ना. कारण हो स्ट्रायक सगळ्या नॅशनल लेवलाचेर इंट्रस्ट आशिल्लो. सगळे पळयताले आनी नेमकें कितें एंड जालें हाजेर सगळ्यांचे इंट्रस्ट आशिल्लें. तुमकां चीफ मिनिस्टर जे डिमांड्स जे एग्री जाले तेजे बद्दल सांगताले. पूण एक व्हडलो कॉन्ट्रोवर्शियल आशिल्लो की हेल्थ मिनिस्टर हांगा येवन माफी मागतलो काय कितें. दुसरो आर्ग्युमेंट चालू आशिल्लो की एक गव्हर्मेंट ऑफिसर कसो डिमांड करूंक शकता की हेल्थ मिनिस्टर येवन हांगसर माफी मागपाची. हांव तुमकां सांगता, खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिसराक माफी मागपाक खंयच्याच मिनिस्टराक आपोवपाक रायट ना. आमचें जें कितें जाता तें कम्युनिकेशन आसचें पडटा करस्पॉन्ड. जशें हेल्थ मिनिस्टरान सोशल मिडियाचेर आनी हाजेर जी अपॉलॉजी दिल्या ती मान्य आसा. पण ताजी कॉपी आमकां ऑफिशियल चॅनलांतल्यान आमकां केन्ना तरी पावतली अशी आमकां आशा आसा. आमी तें ऑलरेडी कांय सांगलां, मिनिस्टराकूच सांगलां. मागीर प्रश्न विचारलो की आपयलो तुमकां खबर आसा ताका आपोवंक शकना जाल्यार कित्याक आपयलो. लोकांक तें कळून आशिल्लें की रुद्रेशान कितें सांगलेलें तें. रुद्रेशान सांगलेलें जे जाग्यार जो इन्सल्ट जाला थंय अपॉलॉजीज. रुद्रेशाक आपले अपॉलॉजी करपाक आपोवनाशिल्ले. ती अपॉलॉजी ज्या खुर्चेक जाल्ली, ज्या खुर्चेर तो मिनिस्टर बसलो जो बसूं जायनाशिल्लो आनी थंयच्यान जें कितें केलें ताजी अपॉलॉजी आशिल्ली. आनी जेन्ना स्वता गव्हर्मेंटाचो चीफ हांगसर येयला, आमी जर भितरचो रिच्युअल आशिल्लो. आयज जें कितें जालें, जे मिनिस्टर अपर हँड्स घेतलो, जे मेडिकल कल्चरान युनिव्हर्सिटी गोवा मेडिकल कॉलेजींनी जावंक जायना कारण ती ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन आसता. पूण आमी खंय तरी स्वता दोतोर एडमिनिस्ट्रेशनाच्या कारणान ही परिस्थिती जाली जी जावंक जायनाशिल्ली. ऑनरेबल सीएमाच्या उपकार मानता की ताणें हांगा आयले आनी आमची गार्डा कडेन डिस्कशन केलें आणि I am thankful to the guard for understanding the situation and they have called off the agitation
I'm also thankful to our faculty members that in a larger interest of Goa Medical College, they have withdrawn the agitation, and we will see that we make this institution once again a better place for every Goan in Goa Medical College. तांचे असोसिएशन डीन गोवा मेडिकल कॉलेज MS गोवा मेडिकल कॉलेज हांच्या बरोबर डिस्कशन्स केले. तांच्यांनी म्हाज्या मुखार एक 7 डिमांड दवरले. ते 7 डिमांड जे आहा तेजे डिटेलान डिस्कशन जाल्या उपरांत ओके तांचे 7य डिमांड तशे पास केल्या. म्हणजे इन्क्लुडींग आमी जशें म्हणटा की व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी अलाउड करप ना किंवा इन फ्युचर तांकां प्रोटेक्शना खातीर हांगासर नवीन PSI अपॉयंट करप आउट पोस्टाचेर आणि बाकीचे पुलीस फोर्स एडिशनल 50 पुलीस फोर्स दिवप आणि अशा आणि जो इन्सिडंट जालो त्या पद्दतीचो इन्सिडन्स इन फ्युचर परत एकदा केन्नाच जावचो न्ही हे तेंचो डिमांड आशिल्लो. ते इन्क्लुडींग देअर विजिलन्स कमिटी विच इज नाव हेडेड बाय द सेक्रेटरी हेल्थ Dean of Goa Medical College, MS of Medical College, and the HOD member of that concerned department. आनी कितें जालें आनी कन्सर्न प्रोटोकॉल जे आसा पळय न्ही हे तेद्या वेळार फॉलो केले वयतले. त्या खातीर हे सगळे कन्सिडर करून तांच्यांनी म्हज्या उतराक मान दिवन गार्ड डॉक्टर्स बाकीचे फॅकल्टी डॉक्टर्स आनी सगळे कन्सल्टंट्स हांची आतां मिटींग जावन तांच्यांनी हो स्ट्रायक कॉल ऑफ करपाचो ठरयला. हांव तांचे खरोखरूच म्हणजे गोंयच्या जनतेच्या इंट्रस्टान आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या इंट्रस्टान तांच्यांनी हे केला. त्या बद्दल तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. 2.59 कोटीच्या गुळये वखदा तस्करीत आणि बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 3 स्वीडिश नागरिकांक गुळये वखदा विरोधीत पंगडांक अटक केल्या. पळयात पुराय बातमी. 2.59 कोटींच्या गवळी वखदा तस्करी प्रकरणात आणि बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 3 स्वीडिश नागरिकांक गवळी वखदा विरोधी पंगडान अटक केली. आंद्रेज लॉरेन्झो कॅलिक, सॅमी आंतेरो हिल्डन तानास्केनेन आणि जॉयल इमॅन्युएल कार्लस्ट्रॉम अशी दुबावितांची नांवां जावन आसात. तांचे कडल्यान LSD लिक्वीड, LSD पेपर, कॅटामायन लिक्वीड आणि कॅटामायन पावडर धरून सुमार 2.5 कोटींची गवळी वखदा जप्त केल्यात. सोमारा राती 9:30 सुमार मालवाडो हरमल हांगासर धाड घालून तांकां अटक केल्या. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हे तिगूय दुबावीत बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ले. तांच्या मदल्या सामी आंतेरो हिल्डन तानास्केनेन हाच्या पासपोर्टाची वैधता काबार जाल्ली. पुलिशेन गवळी वखदा विरोधी कायद्या खाला तिगाय आड गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास चालू आसा. Last night we have raided one more wherein we have rounded up taken in custody 3 Swedish nationals. All 3 Swedish nationals are without visa. They are overstaying. They are found in possession of 24.8 grams of LSD liquid worth rupees 2.5 crores. Then 70 pieces of LSD paper worth rupees 7 lakhs. We have also got 49.3 grams of ketamine liquid worth 2.5 lakhs. We have also got ketamine powder 1.5 grams worth rupees 15,000. So total worth of the drug seized is 2,59,65,000. We have right now our team has gone to the court along with the accused for obtaining remand for further investigation into this case. This is happening in Goa for how many months or years? Last 3 years. Now they are overstaying, like they don't have. As of today, they are overstaying. Where they are staying? They were staying in Arambol, Madlavada, Arambol. What they were doing in business or just tourism? We are presently investigating. So full night our team also has worked and full morning, and now team has gone. So investigation will continue. गौरेश गांवकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कुंडय मानसवाडा वाठारात चोरी प्रकरणात अटक केल्या दुबावीत प्रदीप नावेनाथ हाका न्यायालयात 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनयल्या. वट्ट 4.5 लाखाचे भांगराची चोरी केल्ल्यान म्हाड्डोळ पुलिशेन मध्य प्रदेशातल्या प्रदीप नावेंत हाका अटक केली. सुचिता नाईक हेच्या घरात सोमारा ही चोरी जाली.
ऑलरेडी आमी आमच्या पुलीस स्टेशनार जे आहा माड्डोळा आहा थंय आमी कळयलेलें आसा की टेनंट व्हेरिफिकेशन ते करा म्हणून, आनी ऑलरेडी आमचे PI सर जे आहा तेंच्यांनी ऑलरेडी केल्लेलें बी आसा चडशें. आनी जी चोरी जाल्या पळय ते तेंचेच घरा कडेन ते रावताले, तेंचेच रुमान रावताले. म्हणून म्हाका येदा खातीर दिसता की तेंकां ते खबर आशिल्लें की बाबा अमके कडेन आरमार आसा जावं तेजें कितें आसा, म्हणून तेणी ती चोरी करून तो पावलो. त्या टायमार कोण नाशिल्लो? ते टायमार बंद आशिल्लें घर आनी घरान कोणूच नाशिल्लो. रातची काय दिसाची गोश्ट ही, काल सकाळी सुमार. आनी म्हाका रोखडेच माड्डोळ पुलीस स्टेशनार कॉल येयले एक 2:30 सुमार. तेन्ना की अशें अशें जालां तेन्ना आमचे जे पुलीस स्टाफ आहा जावं आमचे PI सर योगेश सावंत सर आहा हेंच्यांनी रोखडीच एक्शन घेतली आनी ताका रोखडोच धरलो. आतां ती सांगता ते प्रमाणे 4 ते 4.5 लाख अशें म्हणटा. ऑलरेडी तेजे कडेन थोडे जे गोल्ड कितें आसा ते मेळ्ळेलें आसा तेजे कडेन. सोडा पुणय हांगा सोमार दीस दनपारां एक चोरी जाली. सुचिता नायक यांच्या आईच्या घरान कोण नासतना चोरी जाली. कपाटांतले अंदाजे 4.5 लाख रुपयाचे भांगर चोरून येले आनी ह्या संबंधी माड्डोळ पुलीस स्टेशनार कंप्लेन जाली. माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचे PI योगेश सावंत आनी ताच्या स्टाफांनी ह्या चोराक राती लेट पर्यंत धरलेलो आसा आनी ताका अरेस्ट केल्लो आसा. हो चोर आसा तो प्रदीप नायवय. हो तेंच्याच भाड्याच्या रुमान घरान भाड्याच्या रुमान रावतालो आनी सद्या ताका आज सकाळी कोर्टान येल्लो आनी कोर्टान ताका 3 दीस पुलीस कस्टडीन दवरपाचो ऑर्डर पुलिसांक दिल्ली आसा. माड्डोळच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंयांत भायले टॅक्सी एग्रिगेटर्स हाडपाक कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन विरोध केला. गोंयांत टॅक्सी वेवसायाक पारदर्शकता आसपाक जाय, कांय गजालींत अस्तित्वात हाडपाक जाय, तशेंच टॅक्सीच्या दरा सयत सगळे ऑनलायन आसपाक जाय अशें आमदार मायकल लोबोन सांगले. आमचे लोकल टॅक्सी ओनर्स जे आहा तांकां तेंचेर अन्याय जावपाक आमी दिवचे ना. कोस्टल बेल्टाचे आमदार तेंचे फाटल्यान आसा. भायलो एग्रिगेटर आमी हाडून दिवचे ना, इतलें हांव सांगूंक सोदतां. हांवें पार्टीकूय सांगलां, पार्टीच्या प्रेसिडेंटाक सांगलां, हांवें पार्टीच्या वायस प्रेसिडेंटाक सांगलां, हांवें CMाकूय सांगलां ही गजाल. वी वील स्ट्रॉंगली स्टँड बिहायंड देम टू सी दॅट न्यू कॅब एग्रिगेटर डज नॉट कम. बट वी वॉन्ट ट्रान्सपरन्सी. दिस इज वॉट इज आवर स्टेटमेंट. वी वॉन्ट ट्रान्सपरन्सी. कस्टमर शूड नॉट बार्गेन वेन ही सिट्स इन द कार. 3,000 सांगले आनी गेलो 2,000. तशें जावंक जायना. कस्टमर शूड नॉट बी फेल्ड आय एम बींग चिटेड. इतलेंच आहा आनी तेजे वयर ना. ब्रिंगींग समबडी फ्रॉम आउटसायड अँड पुटींग ऑन देअर हेड इज नॉट द सोल्युशन. तेजेर सोल्युशन जायना. तशें जातलें की आमच्यो गाडयो कलंगूटच्यो गाडयो जेन्ना एअरपोर्ट आरो वयतले मोपा ड्रॉप करपाक ते थिंगा रावले थिंगाच सुकतले. तांकां उदकूय ना, जेवण ना, टॉयलेट ना, मुत्री ना, कांयच ना. ते उरले थिंगाच रोडाचेर सायडीक. कित्याक थिंगा सरले ऑलरेडी कितक्यो गाडयो आहा ते पळय न्हू. 800 गाडयो जाल्यो म्हणून आयकता. 800 का 1000 मोपा एअरपोर्टाचेर 1000 जर तर गाडयो जाल्यो जाल्यार ते केन्ना सुट्टले? म्हणजे कितले ट्युरिस्ट येता काय? सो दिस इज ऑल थिंग्स वी नीड टू डू वर्क व्हेरी सिरियसली. वी शूड नो द फिगर्स. कितल्यो गाडयो मोपासून सुट्टा दिसाक, कितल्यो आमच्यो गाडयो मोपा वयता. जे हे वयता पळय तेणी कितें करप तर मागीर? मोपाच्या टॅक्सीवाल्यांनी कितें करप? पेडण्याच्या लोकांनी कितें करप? जे थिंगा आतां गाडयो लायल्या पळय तेणी कितें करप? थिंगा सोमते टॅक्सी भायर धरून न्हिदपाचें तेंच्यांनी. इट इज नॉट फिजिबल. प्रकाश वेळीप आणि मंत्री गोविंद गावडे हाणें उटाचो वापर स्वताच्या फायद्या खातीर केला असो सणसणीत आरोप उटाचे संबंधित आशिल्ले गाकुवेत आणि हेर 5 संघटनांनी केला. तशेंच फाटली 7 वर्सां उटाचे अध्यक्ष आशिल्ले प्रकाश वेळीप हांचे आड तांणी दक्षिण गोंय जिल्लो निबंधका कडेनूय कागाळ केल्या. उटा संघटने आड गाकुवेद, ऑल गोवा शेड्यूल्ड ट्रायब युनियन, ट्रायबल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन, गौड जमात महासंघ गोंय, तालिगांव ट्रायबल वेलफेअर, गोमंतक गौड मराठा समाज, ट्रायब्स ऑफ गोवा आणि गोमंतक वेळीप समाज संघान खर भूमिका घेतल्या. प्रकाश वेळीप आणि मंत्री गोविंद गावडे हांणी उटाचो वापर स्वताच्या फायद्या खातीर करून घेतला असो सणसणीत आरोप उटा कडेन संबंधित आशिल्ल्या ह्या 6 संघटनांनी केला. उटाच्या खंयच्याच निर्णयात आमकां वांटेकार करून घेनात. एक मनीस कार्यकारी मंडळाचेर फकत 2 वर्सां उरपाक शकता अशें आसूनय प्रकाश वेळीप फाटल्या 7 वर्सां सावन उटाचेर कार्यरत आशिल्ल्याचे गाकुवेदाचो अध्यक्ष गोविंद शिरोडकार सांगता.
गोविंद गावडे आणि प्रकाश वेळीपान स्वतःच्या फायद्या खातीर उठाचो वापर करून घेतला तेन्ना उठा संघटनेक तुमचे सोयीप्रमाण वापरपाक उठा तुमच्या बापायचो फात काय कितें अशें गोविंद शिरोडकार विचारता. ऐकात ताचें म्हणणें. तुमच्या माहिती खातीर म्हणजे या मनशांनी हे उठा जी आसा ती आपली ते आपल्या संस्थान कशें केल्ले आसा त्याचे उत्तम तुका उदाहरण दिता. एक तुमकां जो बायलॉज जो आसा कमिटी आमची उठाची कशी आसची ते तुका सांगता. द टर्म ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल shall be for 3 years. 3 वर्षां. However, no member shall continue on the executive council for more than 2 consecutive terms. बरोबर 2 वर्षाच्या वयर तो 2 वर्सां कंप्लीट जाली तिसरेदा तो एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचेर वचपाक शकना. परंतु आमची आतां 7 इलेक्शनां जाली. 7 इलेक्शनां जो प्रकाश वेळीप जो आसा मदीं एक कमिशनर जाल्लो तो जर ताचो पिरियड जर सोडलो जर जाय कंटिन्युअस हो जो मनीस आसा ह्या उठा ह्या आमच्या संस्थानाचो अध्यक्ष रावल्लो आसा एक क्लॉज तेका काय म्हणलेलें ना. लोकशाही बी काय ना रे बाबा. हे लोकशाही बी काय मानिनाय. तर गोविंद गावडे जो आसा तो 5 वेळा आसा. नवीन कमिटीत कोणाक हे करप ना. मागीर कोण तो आमचो हो जो आसा उदय गांवकार म्हणून आसा तो सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी तो आसा तो 6 वेळा आसा. 6 खेप. म्हाका एक सांगा हे कितें जर तर तुम्ही 2 टर्माच्या वयर रावपाक शकना 7 टर्म तुम्ही कशे कितें एन्जॉय करूंक शकता. हो युगान नायक सारको मनीस आमचो एसटीचो तो ना तो सगळो बापायचो फाद वयर काडटा मरे. हांव आतां विचारता युगांका उठा म्हणजे तुज्या बापायचो फाद रे. सबंद म्हाज्या गोंयच्या आदिवासी बांधवांना हांव सांगूंक सोदतां की आमचो आदिवासीचो इतिहास जो आसा संघर्शाचो तो उठा पासून सुरू जायना. तो सुरू जाता ह्यो ज्यो आमच्यो सगळ्यो संघटना बसले आसा त्यांच्या पासून. बाप गोविंद गावडे हो आमच्या उठाच्या हितून चळवळीन खंयच नाशिल्लो. लक्षात घ्या. आणि जो इतिहास ते सांगता तो चुकीचो आसा. उठापासून आम्ही सुरुवात जावना. उठाक आम्ही जन्मान घातली. एक व्हडली खेदाची गोष्ट जेंचे हांवें आमच्या फाउंडर म्हणून नांवां घेतली आणि ज्या डॉक्युमेंटा विशयी आज आम्ही हांगासर उलयला तुमचे कडेन त्या रजिस्टराच्या डॉक्युमेंटान डॉक्टर काशीनाथ दलवीचें नांव ना. बाबूशाह गांवकाराचें नांव ना. आतोन गांवकाराचें नांव ना. फाउंडराचें तर आसा कोणाचें गोविंद गावडेचें आणि दुर्गादास गावडेचें जे त्या वेळार ना तांच्या बरोबर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंड्या मंगळारा दिसा उजवडी भंगार अड्ड्याच्या व्यावसायिकांचेर कोणी तरी अपहरण केले ह्या विशयी रोखडीच व्यावसायिकांच्या फॅमिलीन पुलिशेंत कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन तपास करपाक सुरू केलो. हाचे खातीर उपअधीक्षक आनी हेर ज्येष्ठ पुलीस अधिकारी फोंड्यांत दाखल जाल्यात. जोफिलनगर फोंडा हांगा आयज दनपारां 3:30 वरांचेर संदीप चौधरी हो रस्त्यार आशिल्लो उबो आनी तेजे फुड्यान आनी एकटो कोण मनीस आशिल्लो. सो हे दोघे उलयता आसतना एक कार येयली आनी कारीन ताका घातला आनी घेवन गेले. सो रोखडेच तेंचे जे फॅमिली आशिल्ले तेंच्यांनी फोंडा पुलीस स्टेशनार येवन किडनॅपिंग केस दिल्ली आसा आनी फोंडा पुलिसाचे PSI आनी DYSP सद्याक तेजे शोध घेत चालू आसा. तशेंच माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचे PI बीन सद्या हांगा येयल्ले आसा. सो सगळे पुलीस स्टाफ आसा तो सगळो व्यस्त आसा आनी आज राती पर्यंत ताका सोदपाचें काम जोरान सुरू आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश चारी.
भाजप सरकार बरे प्रशासन दिता, भ्रष्टाचाराविशीं जे कोण उलयतात तांचे कडल्यान स्पश्टीकरण मागता. आमचे सरकार लोकांक बरी सेवा दिता अशें म्हणीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपल्या सरकाराची तोखणाय केली. नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाला भाजप सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाल्ल्यान पणजेच्या भाजप कार्यालयात मुख्यमंत्री आनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान पत्रकार परिशद घेतिल्ली. मुख्यमंत्री आनी मंत्र्यांच्या वादग्रस्त विधानाचेर आनी कृत्याचेर ह्या विशीं पत्रकारांनी विचारल्या प्रश्नांक मात मुख्यमंत्र्यांनी जाप दिवंक ना. नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वातल्या भाजप सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाल्ल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भाजप सरकाराची तोखणाय केल्या. भाजप सरकार बरे तरेचे प्रशासन दिता, सरकार लोकांक बरी सेवा दिता अशें मुख्यमंत्री सांगता. भ्रष्टाचारा विशीं जे कोण उलयल्यात तांचे कडल्यान स्पश्टीकरण मागला अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. मात मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांची वादग्रस्त विधानां आनी कृत्यां हे विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक मात मुख्यमंत्र्यान जाप दिवप टाळ्ळें. सरकार जे आसा पळय एक गुड गव्हर्नन्स, डिजिटल गव्हर्नन्स दिवपी सरकार आसा. जरी कोणी कितें सांगलें आसा तर तेजें एक्सप्लेनेशन प्रत्येकाकडे मागला. हांव सांगता आज पर्यंत आमचें सरकार एक खूब बरें प्रशासन आनी लोकांक सेवा दिता. सीएम तुमचो टीसीपी मिनिस्टर सीएम त्याच्यानंतर आता विश्वजित राणे हे मंत्री घोळ घालतायत, काहीही बोलून. आज आयचो विषय जो आसा ताजेर जाय जाल्यार परत केन्ना तरी उलया. आयचो विषय हो 11 वर्सांच्या हेजेर आसा. भाजप सरकारान गोयच्या वानरमारे समाजाक कल्याणकारी येवजण्यांचो लाव मेळोवन दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या कार्यकाळात आमी फकत मतां खातीर काम करिनात जाल्यार उदरगती खातीर वावुरता अशें मुख्यमंत्री सांगता. माननीय मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात सगळ्यात कितें मता खातीर ना तर पुराय देशाचो विकास जाता आसतना तो अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर जावं म्हणून गोंयांत आशिल्ली वानरमारे कम्युनिटी मेन स्ट्रिमीन हाडपाचो प्रयोग हो आमी पयले फावटी केलो. काल तांकां भितरले 8 ते 9 जण आपयले, भितरले 4 ते 5 जण जे दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खातीर एलिजिबल आशिल्ले तांकां दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचो फायदो आमी कालच्यान दिलो. थोड्या जाणांक सिनियर सिटीजनचे कार्ड्स दिली. आमचो प्रयत्न आसा की 2 जाग्याचेर कम्युनिटी ही रावता, पेडण्यात आनी निरंकालाक आसा, ताका पूर्णता मेन स्ट्रिमीन हाडपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्वेकार. कायदो सुवेवस्था आनी गुन्यांवाच्या तपासणेंत तांत्रीक बाबतीचो वापर करपाक गोंय सदांच आघाडीचेर आसता. ब्रिट्स पिलानीच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ल्या स्पॉट अँड स्कॅम आनी रॅडिकल कंटेंट ह्या AI टुल्साची केंद्र गृहमंत्री अमित शाह हाणें तोखणाय केल्या. ह्या दोनूय AI टुल्स वापरून देशा खातीर वापरतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मंगळारा पणजे पुलीस मुख्यालयात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुके ह्या दोनूय AI टूल्सांचे लोकार्पण झाले. खास करके ब्रिट्स पिलानी के साथ मिलकर दो टूल्स जो डेवलप किए हैं, स्पॉट द स्कैम एंड रेडिकल कंटेंट एनालाइजर. मैं सबसे पहले कांग्रेचुलेशन करता हूँ उन सभी बच्चों का जो वर्चुअली आज हमसे जुड़े हैं. आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन. आप लोगों ने सही में इट इज नॉट ओनली फॉर द गोवा पुलिस बट इन फ्यूचर इट इज फॉर द कंट्री. आपने जो रेडिकल कंटेंट एनालाइजर और स्पॉट द स्कैम जैसे जो टूल्स क्रिएट किए हैं तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. इन फ्यूचर ऑल्सो अपना टाइप विद ब्रिट्स पिलानी के साथ हमेशा के लिए रहेगा. ये रेडिकल कंटेंट एनालाइजर और स्पॉट द स्कैम मुझे पता है कि लास्ट जब वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग में HM को जब हमने प्रेजेंटेशन दिया था, HM स्पेशली अप्रिशिएटेड फॉर दिस रेडिकल कंटेंट एनालाइजर टूल्स. आज रेडिकल कंटेंट एनालाइजर और स्पॉट द स्कैम ये दोनों टूल्स हम ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं गोवा पुलिस की तरफ से. पूरे देश के लिए इनका यूज इन फ्यूचर हो जाएगा, यही मैं बता सकता हूँ. डेफिनेटली हम जितना लॉ एनफोर्समेंट में टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उतना ही हमें लॉ एनफोर्समेंट करने के लिए बहुत अच्छी तरह से उसका फायदा हो जाएगा. स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर द इमरजेंसी थ्रेट इस तरह से आना बहुत ही जरूरी है. जिस तरह से हम देखते हैं कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आ रहे हैं तो एडवांसमेंट इन इस तरह के टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके हम क्राइम्स करने लगे हैं लोग. इसलिए मुझे लगता है कि देयर शुड बी द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी का यूज इन्वेस्टिगेशन में होना बहुत ही जरूरी है. इसलिए मैं फिर एक बार मेरे गोवा पुलिस और ब्रिट्स पिलानी इन दोनों टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. गोवा पुलिस ऑलवेज लीडिंग इन स्मार्ट पुलिसिंग. हमने डिफरेंट टूल्स जो टाइम टू टाइम यूज किए हैं, इसमें क्विक पास ऐप, टिप ट्रैक सेंटर, QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम, साइबर योद्धा वॉलंटियर्स
cloud-based cyber crimes call centers, the mobile-based digital tenant verification platform, इस जैसे ढेर सारे डिजिटल टूल्स हमने आज तक पुलिस स्टेशन में पिछले 1.5 साल के अंतर्गत यूज करने लगे हैं और गोवा विल बी द लीडिंग इन यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द पुलिसिंग, ये कहते वक्त मुझे गर्व हो रहा है. सांगेर धरिल्ल्या देवमाशेच्या वकारीच्या तस्करी प्रकरणात पोलिसांनी आनी एकल्याक अटक केली. पेण रायगडच्या सचिन मात्रे ह्या दुबाविताक मंगळारा सांगे पोलिसांनी अटक केल्या. आता मेरेन ह्या ओकारीत तस्करी प्रकरणात 4 जाणांक अटक केल्या. आम्ही सांगे पुलीस स्टेशनार आसा आणि खंय तरी जी वेल सोमीट आसा ती 4 दिसां पयलीं सीज केल्ली. आयज खंय तरी जे 3 जाण एक्यूज 4 दिसां पयलीं धरलेले जेन्ना डील करताले दाबामोळ सांगे, आयज खंय तरी सांगे पुलिसाक 4थे एक्यूज धरपाक यश मेळिल्लें आसा. तांकां हें इन्फॉर्मेशन थ्रू 3 एक्यूज जे ज्यांनी डील करपा आयले तांकां अरेस्ट केलें, जेंचे थ्रू इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आनी आयज तेणी काल तेणी पेण रायगड कोंकण हे एरियेक ताका धरून आयज तेणी अरेस्ट करून सांग्यार हाडलेलो आसा. आतां सद्या हेजी सिच्युएशन म्हणल्यार जे 4 एक्यूज आसा तेतूंत 2 जाण गोंयकार आसा आनी 2 जाण कोकणांतले आसा आनी आनीक सुद्दां एक्युजाचें नांव हेतूर जे प्रमाण म्हायती मेळ्ळा ते डिस्कशनां येता आनी ते सुद्दां आसा तो खंय तरी कोकण एरियेक पडटा. म्हणटरी हेजेर खंय तरी क्लियर जाला जे डील ना जे ओमीट आसा खंय तरी स्ट्रॉंगली बेज म्हणटा ती कोकणां आसा हें क्लियर जाल्लें आसा आनी हेजेर सद्या सांगे पुलीस आसा तो तपास करता. सद्या तेणी 4 एक्युजांक अरेस्ट केल्ले आसा आनी हे म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे खंय तरी हेचेर एक रॅकेट आसा आनी खंय तरी रॅकेटाक शोध घेवपाक सांगे पुलीस सद्या तेंचो जो इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते जोरान चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. वर्षा आश्वेकर तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.